थ्री केबल जाले म्हाका दिसता दोनूय म्हयने सेम इश्यू जाल्लो वागातोरो जालो फॉल्ट तशीच मेळनासली आमी रात दीस भोवन पयले दुसरे दिसा आमकां 12 सुमार फॉल्ट मेळ्ळो आनी हो 33 केबल एक आणल्या कारणान हेचेर आतां लोड जास्त जाल्लो त्या कारणान हो शॉर्ट जायता हांव मॅडमी कडेन लास्ट टायम हांवें केल्ली प्लस जेईकूय सांगलेलें की आतां आनी आमकां केबलाची अत्यंत गरज आहा आनी तो जो मेरेन केबल जायना तो मेरेन आमकां प्रॉब्लम जायत रावतलो कित्याक आतां लोड जास्त जाल्ल्या कारण हे प्रॉब्लम चालू जाले. ओके हो तो जो लोड आसा हो सगळ्या हॉटेल जे लॉबीज येयलेले आसा तांकां सगळ्यांक वयता घरांनी वयता हॉटेलांनी वयता सगळ्यांक वयता म्हणजे लोड जास्त जाल्लो म्हणजे जे हॉटेल लॉबीज बीन येता तांकां सेपरेट केबल ना लायटीचो केबल ना तेंका ट्रान्सफॉर्मर आसा तेंचे ट्रान्सफॉर्मर आहा हय पण ट्रान्सफॉर्मर आसून सुद्दां लोड कंट्रोल करना लोड जास्त जाल्लो आहा कारण आतां हो सुद्दां घालून न्हू आनीकूय फॉल्ट जावंक शकता. तुमकां आतां हेचेर कितें दिसता की तेंच्यांनी केल्लो आहा सोल्युशन काडिल्लें आमच्या बाग्यान पळय ट्रान्सफॉर हे नीव घातलेले आहा थंयसून आनी घंटेगांव केबल चालू केल्लो रस्तो जाल्ल्या भितर आहा तो घालीत जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जाता. अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट आयलो काय ते फॉल्ट टेस्टिंग मशीन हाडल्या शिवाय आमकां ते फॉल्ट डिटेक्ट करपाक तो फॉल्ट टेस्टिंग मशीन आमचे सकाळी आयले सकाळी आमी दोन एंड आसा एक अंजुना सबस्टेशन एंड दुसरो हांगा आसगांव इन्स्टिट्यूट एंड अंजुना सबस्टेशन एंडा कडेन आमी केबल टेस्टिंग मशीन लावन टेस्ट केलें त्या सायडीन आमकां फॉल्ट मेळूंक ना मागीर आफ्टरनून मागीर आमी आसगांव इन्स्टिट्यूटा कडेन फॉल्ट मशीन लायलें आनी थंय मागीर आमकां हो फॉल्ट डिटेक्ट जालो साधारण अरावंड 1800 ते 2000 मिटर ह्या दरम्यान टेंटेटिवली मागीर आमी त्या हेचेर आमी ते सर्च केले विथ द थंपिंग मशीन आनी ह्या पर्टिक्युलर पॉयंटाक तुमी पळयलां आसतलें आतां केबल जळ्ळो त्या पर्टिक्युलर पॉयंटाक आमकां तो डिटेक्ट जालो आनी एकदां डिटेक्ट जालो काय मागीर एक्सकावेशन करचें पडटा आनी तो डिटेक्ट फॉल्टी पोर्शन आयसोलेट करून आमकां 2 जॉयंट मारचे पडटा सो इट इज अ टायम कन्ज्युमींग जॉब इजिली जायना.